आम्ही लास्ट टाइम आयले तेन्ना थंयच्यान तुमी ते वीड्स वाडलेले खूब म्हणून दाखयले. दिस लुक्स लायक सम गार्डन रायट नाव. एक्झॅक्टली कितें केलाय? न्ही हांगा सगळे वास्कोकार विल एग्री विथ मी की गेली 30-40 वर्सां आमी हांगा फक्त वीड्स पयल्या. आमी विड्सा शिवाय ह्या एरियान आमी केन्नाच कांय पळोवना. बुरशे दिसताल्यो वीड्स. तातूंत भितर हांगा सिवरेज आसा. यू नो दिस इज ऑल सिवरेज. आनी ह्या भागांतल्यो सगळे सिवरेज हांगा येताली, थंयच्यान सिवरेज हांगा येताली. सो दिस इज अ सिवरेज हॉटस्पॉट म्हणटा तसो. सो जेन्ना आमी इलेक्शन निवडून आयले तेन्ना आमी सगळ्यान पयलो प्रयत्न केलो की सिवरेज पंपींग स्टेशन हाडपाची, सिवरेज लायन कनेक्टिविटी करपाची. तातूंत भितर आमी 50% सक्सेड जाले. ह्या आतां उरिल्ल्या आनी मेस्तावड्या भागांत सिवरेज पंपींग स्टेशनाचें काम सुरू जालें, लेईंग ऑफ. सो ह्या एरियांतली सिवरेज हांगा येवपाची बंद जाली. आतां आमी मायमोळ्या ते फाटल्यान आनी एक पंपींग स्टेशन आमकां कुमनिदाद मुरमुगांवान ताणें एरिया दिल्या. सो तें जातकूच त्या एरियेंतली सिवरेज हांगा बंद जातली. सो सिवरेज हांगा बंद जाली की ऑटोमॅटीक हांगा उदक हें बुरशें उदक दिसता पळय तें प्युअर जातलें. आनी तें करता करता आमकां एक अशी आयडिया आयली की ही जी आमी सगळीं झाडां पळयता ही फक्त शोभेची झाडां न्ही. दीज आर मायक्रोस्कोप जे भितर आसता नाल्यार एल्गे भितर जो आसता ती खावन प्युअर उदक क्लीन करपाची ही झाडां आसता. दिस इज मोर लायक पार्ट ऑफ प्युरिफिकेशन. पार्ट ऑफ प्युरिफिकेशन. नो, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्युटिफिकेशन कम प्युरिफिकेशन. सो दोनूय स्वार्थूय जालो आनी परमार्थूय जालो म्हणटा तसो. सो हें उदकूय क्लीन दवरता. आयडिया कोणें दिली तुमकां? ना, आतां टॅक्नॉलॉजी इतलें फुडें पावल्या की तुमी केन्ना केन्ना गुगल करता. पण म्हाका वास्कोकारा खातीर कितें जाल्यार खरें करपाची एक हें आसा. सो हांव तें केन्ना केन्ना चॅक करता तेन्ना म्हाका दिसलें की बेंगलोराक हांवें असो हो कॉन्सेप्ट पयलो की अशें लेक्सांनी अशें करतात म्हणून, वेर बाय वॉटर प्युरिटी इज मेंटेन. बाकीचे तुमी वॉटर एरेटर्स घालतले, प्युरिफायर्स घालतले, दॅट इज वन पार्ट. म्हणून ह्या पासून हो एक भाग आसा. सो म्हाका दिसलें की हें थोडें मातशें गार्डन करप आनी दवरप. इट इज लुकींग ऑल्सो सो नायस. पर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आयिल्लो. सो ही ऑल्सो एप्रिशिएट. कितले काउंटलेस लोक आसा जे टेल मी दॅट इतले सुंदर दिसता म्हणून हें. म्हणजे फुडें रेप्लिकेट करपाक मेळना तुमकां? आमी हो एक पायलट प्रोजेक्ट आमी हो असो केला. आनी सपोज फाल्यां कुमनिदाद एग्री जाता, तुमी मुद्दम पळोवपाक गेल्यार आतां येते पळय बर्ड्स दिसता पळय तुका हांगा कितले, म्हणजे म्हाका दिसता 30 ते 40 वयर म्हणजे 100 तरेची तरी स्पिशीज हांगा येतात. एक बरें बॅग आयलंड शें आसा पळय तुमी थंय. सो वी हॅड मेड अप अ प्रपोजल की फाल्यां सपोज हें वेटलँड डिक्लेअर जालें जाल्यार ते आयलंड डेव्हलप करपा जाता, हांगा बोटींग हाडपा जाता, तातूंत भितर बर्ड वॉचिंग आमी करपाची वेवस्था करपा जाता. सो दीस कॅन बिकम अ व्हेरी आतां करमळे लेक कशें आसा तर फॉरेनर्स पसून येवन थंय पळयता, तशेंच फॉरेनर्स येवन हें जातकूच हांगा येवन ते फोटोग्राफी करता. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट. मदीं दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो कितलो वेळ लागलो तुमकां करपा खातीर? हाका चड वेळ लागूना आमकां करपाक. एम्बँकमेंट करपाक एक 3-4 म्हयने लागले. तातूंत दीस इज अ पायलट प्रोजेक्ट. दीस इज बींग डन बाय अन एजन्सी म्हणजे काफमार म्हणून, हू इज डुईंग डिविडींग बी. सो आमी तांकां सांगलें आमकां हें तुमी करून दिवचें म्हणून एज अ पायलट प्रोजेक्ट. सो एज अ CSR एक्टिविटी ताणें आमकां हें करून दिलां. सो गार्डन टायप एक गार्डन टायप दिसता. लोकांक दिसपाक बरें दिसता कित्याक हाजे मागीर आतां हो रस्तो वायडन जाता. दीस इज गोईंग फॉर वायडनींग आनी 4 मीटर वायड जाता आनी तेवटेन मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता. सो दीस होल एरिया इफ दीस इज डन म्हणजे ही एरिया हो होल एरियाच लुकूच चेंज जातलो टोटली. सो तेवटेन रस्तो सिवरेज हें टू हें. सो आमी एक बेंगलोराक आमी एका इंजिनियर आसा हू डज ऑल दीस थिंग्स, हू हेज सक्सेसफुली ट्रिटेड सो मेनी असल्यो बुरच्यो आशिल्ल्यो हे जागे इंटू अ ब्युटिफूल लेक्स. सो आमी ताजेय कॉन्टेक्टान आसा. थोडे हांगा इश्यूज आसा आमी ते सेटल जावपा रावल्या. इफ एवरीबडी एग्रीज वी कॅन टर्न दीस इंटू अ बेस्ट स्पॉट इन होल ऑफ गोवा. म्हणजे गोंयान इतलो बरो स्पेस आसपाना, इतलें पोटेन्शियल ह्या जाग्याक आसा. बोटींग करूंक मेळटा, खूब मेळटा. आमी सांगिल्लें फाल्यां जे स्टेक होल्डर्स हांगा आसा आमी तांकांच सांगपा जाता तुमीच करा बोटींग, तुमीच करा बिझनेस. सो दे आर ऑल्सो हॅपी. म्हणजे फाल्यां तांकांय बिझनेस मेळ्ळो आनी दीस एरिया बिकम मेजर कितें आसा आवर दीस एरिया शूड बिकम क्लीन. सो दॅट इज खूब वास मारतलो. आतां तो कमी जाला आनी ते आनी 2 पंपींग स्टेशनां येतकूच इट विल बी टोटली एलिमिनेटेड. आनी जेन्ना हो रस्तो वाडटलो, दोनूय सायडीन लायट्स येतल्यो, हो एरियाचो लुकूच चेंज जातलो. सो तुमची असेंब्ली आसा म्हणून, नाजाल्यार